Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 18वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जावन आसा. मोगाळ सेवेंतल्यान वावरुया, भरवशाचे साक्षीदार जावया. मागणे आनी वावर ह्यो दोन कोरण्यो एका बऱ्या मनशाच्या जिविताक अर्थ दितात आनी एक भरवशाची दिशाही दाखयतात. अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां आसतलें. मागणें करतना सगळें देवाचेर धरलोलें आसा ह्या मनान ताचेर पातयेवन मागणें कर, आनी वावर करतना सगळें तुजेरच धरलोलें परी थोकोस घेवन वावर कर. प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड and work as if everything depends on you. जिवितांत आमी मागणे वो वावर करता तेन्ना मोगान आनी सेवे चाकरेच्या मनान त्यो करूंक आनी बऱ्याचो फळ एक दीस जरूर मेळटलो ह्या भरवशान आमचीं पावलां मारूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक मागुया. तेच परी आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी याज्ञिकांचो दीस मनयता. आपल्या शेळयांची जतनायेन निगा घेवंक, तांची मोगान सेवा करूंक आनी जेजूच्या काळजा सारके आपले पोरजेक भरवंसो दितोले आमचे याज्ञीक जावंक तांचेय पासत खेरीत भाशेन आमची मागणी आयच्या मिसांत बापाक उबारुया. सोम्या जेजू, सेवे चाकरेच्या मनान तुवें तुजी सेवा दिली. आमी जाल्यार सोबार पावटी सेवे चाकरेच्या मनान न्हय पूण आमचो खासगी फायदो पळोवन सेवा चाकरी केल्या. भोगोस आमकां. सोम्या काकलूतकोर. क्रिस्ता जेजू, तुज्या मोगाक शीम मेर ना, पूण आमी आमच्या मोगाक शीम घातल्या. गरज पळोवन न्हय पूण तोंड पळोवन आमी आमची कामां केल्यांत. भोगोस आमकां. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या जेजू, सोरतोल्या वस्तूंचो फावो तो उपयोग करून सोरोनांत त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन लावंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या जिवितांत सोरतोल्या वस्तूंक आमी लोबदोन उरल्या आनी तांकांच आमी आमचो थेवो केला. भोगोस आमकां. सोम्या काकलूतकोर. मनीस थोकोस घेवन घाम वारोवन त्रास कोश्ट काडून धन दौलत पुंजायता आनी उपरांत ती तिचे पासत कांयच वावर करूंक ना ताका सोडता. हें पोलकेपणाचें पोलकेपण न्हय असो उपदेशक आयच्या पयल्या वाचपांत प्रस्न करून विचारता. आमी क्रिस्ता सोवे नवी रचना जाल्या म्हणटोच सगळ्यो संवसारी खुशयो आनी वेगळोचार कुशीन दवरून क्रिस्ता सोवे नवें जिवीत आपणावंक भाग्यवंत पावलो कोलोस्कारांक बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उलो करता. तशेंच ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जियेतना संवसारी गिरेस्तकाय ओदीक पुंजायत रावंक न्हय पूण देवान दिलां तांतलेंच सेवे चाकरेच्या मनान दुसऱ्यांक दिवन देवासोवें गिरेस्त जावंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां शिडकायता. तर चितान देवाचें उतर आयकोवया. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणांतलें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. सगळेंच पोलकेपण. जाणविकायेन, विद्येन आनी निपुणायेन वावर करूनय मनीस कसलोच वावर करूंक नासलेल्याक आपल्या वावराचो फळ सोडता.
हेंय एक पोलकेपण आनी एक व्हड वायट. खरेंच वतांत इतलो वावर करून आनी इतली घास घेवन मनशाक कित्याक उपकारता? कित्याक सगळे ताचे दीस दुखींचे आनी सगळो ताचो वावर कोश्टांचो. रातचो लेगून ताच्या काळजाक विसवना. हेंय एक पोलकेपण. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सर्वेस्पुरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारो, ताका वाखाणुया. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सोरपोट पोडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजांत दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरावरी धारूण करूं नाकात. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बराबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त. आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारी खुश्यो तुमी मारून उडोयात. कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो ओंदवण्यो, आपस्वार्थ. हो आपस्वार्थ म्हळ्यार कुडयां देवांची पुजा. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात. कित्याक आद्या पातकी स्वयंपाक आनी ताच्या कर्तुबांक पाठ करून तुमी नवीं मनशां जाल्यांत. आपली पूर्ण वळख मेळो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रचणार परतून परतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातूंत ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्लो आनी सुनोत ना केल्लो, पोरको आनी सितियांनी, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस असले वेगळोचार आनीक नांतूच. एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सोगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. खुशे मोनान जीं कोण गरीब तीं खरेंच भागी.
सर्गींचे राज खरेंच तांचें. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत हो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर धरलोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वापार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो. ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तांतून भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या, म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा, पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवें एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना, ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्पांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाशी जिविताक वेंग मारलोल्यांनी आपापल्या भेसा प्रमाणे सेवा दितना जेजू बऱ्या गोवळ्याक आपल्या दोळ्या मुखार दवरून ती दिवंक आनी अशीं तीं भरवशाची साक्षीदारां आयच्या समाजांत जियेतल्या मनीस कुळाक जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचो राजकारबार चलोयतल्यांनी आपल्या हातांत आसलेले सगळे बरे उपाय वापरून जी सेवा चाकरी आपले पोरजेक भेदभाव धरी नासतना दिवंक जाता ती दिवंक आनी हे तरेन पोरजेक नमुणे ते जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. देवाचें राज विस्तारूंक आयच्या समाजांत जायतीं बऱ्या मोनाची मनशां धोकोस घेवन वावुरतात. हो वावर फुडें व्हरतना तांकां जायते सोंसचें पडटा. असल्या मनशांक हो उंचा मोलाचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक फावो तें काळजीदारपण आनी बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. आयज
आमच्या महाधर्म प्रांतांत याज्ञिकां खातीर भेटयलेलो दीस मनयता. तशेंच 5 वेर येता त्या मंगळारा दिसा आमी याज्ञिकांच्या पवित्रपणाक भेटयलेलो दीस आमच्या महाधर्म प्रांतांत मनयतले. तर सगळे आमचे याज्ञिक जेजूच्या काळजा सारके जावन सेवे चाकरेच्या मनान वावरूंक आनी अशे ते पोरजेक भरवशाचें प्रतीक जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी घोटाय तांकां सगळ्यांक मागुया. लूक 12:20 म्हणटा, म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? ह्या उतराचेर आमी आतां नियाळ करुया. आमच्या गांवांत इलेक्ट्रिसिटी केबल्स अंडरग्रावंड घालपाचो वावर चलतालो. वावर करपी गरीब मनीस तांचो वावर कोश्टी वावर सरकाराचो. जायते फावटी आमी आस्तीक मनीस व्हडलीं मोटरां घेवन व्हडल्या घरांनी रावपी त्या बारीक मनशांक ओकमान करतात. जायते फावटी तांच्या वावरा वरवीं आमी गिरेस्त जाता. तांणी बांदिल्ल्या इमारतींनी आमी सुसेगाद पांय सोडून जियेता. रस्त्यांनी पुलांनी आमी भोंवता. पूण कितलीं जाणां आमी तांच्या आदाराक पावता? आयज आमी जायतें कमावन दवरता, पूण तें दुबळ्यांक वांटूंक आमकां कोश्ट पडटात. मौजेन आनी नाकासोर फुंकसावणी, फेस्तां आनी दुडवांचो शिमोर करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू त्या गिरेस्त पिशाक अशें सांगता, चोत्राय धरात आनी धुवन गिरेस्तकायेची आशा सारकी सोडून दियात. गिरेस्त मनीस सगळें सांबाळून आपूण सुसेग घेवंक आनी खावन पिवन मौजा मारूंक चिंतालो. देवान ताका म्हणलें, अरे पिशा, आयज तुजो जीव परत मागचो आसा, म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? पयल्या वाचपांत मनीस जाणविकायेन वावर करूनय मनीस आपल्या वावराचो फळ सोदता हेंय एक पोलखेपण म्हूण सांगता. देवान दिल्ल्या बरेपणाचो फायदो दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. मोगाळा बापा, मेळटा तितली गिरेस्तकाय एकठांय करचें मन सोडून दुसऱ्यांक बरें करून आमचो आत्मो सांबाळूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.